अर्गा तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाखाणणी तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी आयकताव आनी शिकताव की देवाचें उतर जावन आसा बलिश्ट, आनी ह्या उतरा वरवीं आमकां देवाचे आसणे भोगूंक मेळटा. देवाची मोहिमा, ताची बेसांवां, ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. पूण हें सगळें तर आमकां मेळटलें जाल्यार आमचो जबाब ह्या देवाच्या उतराक कितें काय ताचेर दल्ललो आसा. जेन्ना देवाचें उतर हांव मानून घेवंक सोदतां म्हज्या जिवितांत, म्हाका देवान दवरलेलो निकाल त्या उतराचो म्हाका जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांतलें सगळें मेळ्ळेपण, सगळें कुशडेपण आनी सगळें वायट जें आसा तें हांवें काडून उडोवपाची गरज आनी सगळे खालतीकायेन देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत स्विकाराची गरज. हांवें जाणो जावंक जाय की देवाचें उतर खऱ्यांनीच देवाचो संदेश म्हणून मनशाच्या तोंडांतलें आयिल्लें उतर न्हय, तर पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता जो जेसू म्हणटा, तुज्या भावार्था वरवीं तुका पिकोवणी मेवली. खंयचरूच जेसू अशें म्हणना की हांवें तुका पिकयलो ओ हांवें तुका पिकोवणी दिली अशें म्हणिना, पूण तो परते जाल्यार म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका पिकोवणी मेवली. आतां जेन्ना एक मनीस पिडेंत आसता वो कसले तरी वायट ताच्या जिवितांत जाता, ताची परिस्थिती एकदम बिगडलेली आसा, तरेच्या कश्टांनी संकश्टांनी तो सांपडलेलो आसा, तेन्ना कितें ताणें केल्यार पासून ताच्या मनांत तीच चिंतना सगळे वेळ घोळटात आनी ताका अशें दिसून येता की म्हाका भावार्थ ना, म्हाका भावार्थ ना अशीं हीं उतरां, हीं चिंतनां ताच्या मनांत येतात. आनी जेन्ना तो चिंतता म्हाका भावार्थ ना जाल्यार ताका बरी जावपाची आशाच ताचे लागीं उरोना. संकश्टांतलो भायर सरूंक वो परिस्थितींतलो भायर सरूंक सुटका मेळूंक ताका अशें दिसता म्हाका भावार्थ ना जाल्यार हांव कसो भायर सरतलो. भायर सरपाची ओ बरो जावपाची, पिकोवणी मेळपाची चिंतनाच ताच्या मनांतली ना जावन वेतात, इबाड जावन वेतात आनी तो आनीक खोल खणांत कसो पडलेलो आसता, चिंतनाच्या भारान तो चेपलेलो आसा. पूण आयज देवाच्या उतराची बरी खबर दिवंक आमी आयल्या. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रोमकाराच्या 10व्या आवेस्वरान 17वे वळीन, रोमकाराच्या 10व्या आवेस्वरान 17वे वळीन म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आनी एकदां वाचता, म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांगासर आमकां अशें मेळटा की देवाचें उतर हो क्रिस्ताचो संदेश आमच्या कानार पडटा तेन्नाच आमकां भावार्थ मेळटा वो आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. इंग्लिशीच्या पवित्र पुस्तकान आमकां तें उतर उत्पन्न जाता म्हणटा पळय, थंयसर अशें मेळटा की भावार्थ येता. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, परत परत आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना भावार्थ येता. जे भाशेन आमी कोणाकूय उलो मारलो जाल्यार तो आपलो जागो सोडटा आनी येता, तेच भाशेन भावार्थ येता वो भावार्थ उत्पन्न जाता. तर पवित्र पुस्तक आमकां सांगूंक सोदता वो शिकोवंक सोदता भावार्थ मेळून घेवपाक, हो भावार्थ उत्पन्न करपाक एक वाट आसा म्हणून. आनी ती वाट कितें काय, जेन्ना आमी देवाचें उतर हो देवाचो संदेश आमच्या कानार घेता आनी तो परत परत आमच्या कानार पडूंक दिता तेन्ना आमकां भावार्थ येता वो भावार्थ उत्पन्न जाता. तर जरूय आमचे लागीं भावार्थ ना जाल्यार आमी आतां समजपाची गरज, जाणो जावपाची गरज की एक वाट आसा जाच्या वरवीं आमकां भावार्थ मेळूं येता वो तो भावार्थ आमच्यान घेवं येता. तर हीच खबर आयज आमकां बरे भाशेन समजुपाक आमी ही शिकवण दिवंक सोदता. जेन्ना पवित्र आत्मो
देवाचें उतर घेता तेन्ना तो तें उतर आमकां जिवें करता, आमकां लागता पळय तशेंच तो तें करता. तर भावार्थ येवपाची ही वाट आसा आनी ही वाट कितें ती बरे भाशेन आतां ह्याच 3 वळी ज्यो आमी वाचल्यात बारीकसाणेन ताचेर बरें लक्ष घालुया. तर 3 पावंडे आसात. पयलो पावंडो, दुसरो पावंडो आनी तिसरो पावंडो, जरी तर आमकां भावार्थ मेळून घेवंक जाय जाल्यार. पयलो पावंडो म्हणल्यार देवाचें उतर हो देवाचो संदेश. देवाचें उतर आमकां मेळून घेवपाची गरज. पवित्र पुस्तक वाचून वो कोण प्रवचन करता जाल्यार तें आमच्या कानार पडोंक जाय. आमकां तें पयलें देवाचें उतर मेळूंक जाय. दुसरो पावंडो म्हणल्यार हें उतर जें आसा तें हांवें म्हज्या कानार पडूंक, म्हज्या भितर घेवंक आतां प्रयत्न करूंक जाय. तर आमी जेन्ना म्हणटा आमी देवाचें उतर आयकता, तें खऱ्यांनीच आमचें काळीज आनी मन उक्तें करून तें आयकपाची गरज. आमचें आख्खें जिवीत देव आमच्या जिविताक कितें संदेश दिता गाय, ह्या उतरा वरवीं देव म्हाका कितें सांगता गाय, हाची समजणी कितें, ह्या उतराची समजणी कितें गाय, तें हांवें मानून घेवपाची गरज. तर ह्या दोनी पावंड्याचें अशें एक आमी समजून घेवया की पयले सुवातेर जें देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा तें भितर म्हज्या जिवितांत बदल हाडपाक हांवें त्या उतराक परवानगी दिवंक जाय. त्या उतरा वरवीं म्हज्या जिविताक सारको संदेश लागता पळय तो मानून घेवपाक. तर जेन्ना देवाचें उतर आमकां मेवलें, घडयेक आमी एक CD आयकता आसतल्या वो पेन ड्रायवाचेर वो युट्यूबा वयल्यान कोणूय आमकां शिकोवन दिता देवाच्या उतराचें तें आमचे लागीं आसा. तें आतां जें आमी आयकता तें आमचें मन काळीज उक्तें करून आमी तें आयकता आनी तें देवाचो संदेश म्हूण आमी मानून घेता. आतां तिसरो पावंडो कितें गाय, जेन्ना ह्यो दोनूय वस्तू जाल्यो, देवाचें उतर आमकां मेळ्ळें, तें बरे भाशेन आमी आयकलें, आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक आमचे लागीं उलोवंक, आमच्या काळजान आमकां कितें पळय संदेश मेळटा तो आमी सोत मानून घेतलो जाल्यार आतां भावार्थ आमच्या जिवितांत येता, हो भावार्थ उत्पन्न जाता. तर ती 3 पावडे कितें तें पळोवया. पयले सुवातेर देवाचें उतर आसूंक जाय. तें उतर हांवें बरे भाशेन म्हज्या काळजान मनान आयकूंक जाय आनी त्या उतराचेर हांवें सोत मानूंक जाय. आनी तिसरो पावंडो म्हणल्यार भावार्थ येतलो वो भावार्थ उत्पन्न जातलो. तर आयज आमी तुमकां सांगूंक सोदता हांव तें हें, जरी तर हे 3 पावंडे तुमी तुमच्या जिवितांत सारखे मांडून हाडले आनी त्या पावंड्यांनी तर आमी चल्ल्या जाल्यार जरूर ताचो फळ आमकां मेवतलो आनी तो फळ म्हणल्यार भावार्थ आमच्या जिवितांत गॅरंटीड येतलो. जरूर देवाच्या उतरा वरवीं तुका भावार्थ मेवतलो, पूण जरी तर तुका भावार्थ मेळ्ळो ना हाचो अर्थ म्हणल्यार तुज्या भितर दुबाव भरला, तुज्या भितर चिंतना आसात, खोतींनी तूं बुडलेलो आसा. पूण आमी तुमकां सांगूंक सोदता हांव तें हें, जरी तर असल्या भागांत तूं आजून कश्टवताय, आजून तळमळटाय, म्हाका भावार्थ ना, हांव वाचता देवाचें उतर जायना, तरी म्हज्या जिवितांत काळोखूच कसो आसा, हांव एकलोच एकसुरो खणीन पडलेलो कसो आसा, जाल्यार आमी सांगूंक सोदता हांव तें हें, खऱ्यांनीच भावार्थ येता. जी कोण हे पावंडे सारके सांगलां तशें, पवित्र पुस्तक सांगता तशें देवाचें उतर आसा तांच्या जिवितांत, ते बरे भाशेन आयकतात आनी देवाचो संदेश कितें तांकां मेळटा, तांच्या जिविताक कसलो लागता तो तर ती मानून घेतात आनी सोत मानतात, जाल्यार जरूर भावार्थ येता. हांव जाणा म्हजे लागीं ना भावार्थ आनी म्हाका तो जाय, तो कसो मेळटा ती वाट आतां आमकां गमली, जाल्यार आतां हांव सारको खुशाल जावंक जाय, मुरगोटूंक जाय की आतां हांव जाणो भावार्थ कसो मेळून घेवं येता आनी कशें म्हज्या जिवितांत हो भावार्थ हाडूं येता, हो उत्पन्न करूं येता. कित्याक ह्या भावार्थाक पदवी आसा म्हज्या जिवितांतले सगळे तरेचे दोंगर पयस उडोवपाक, सगळे संकोश काबार करपाक.
कित्याक जेजू म्हणटा जरी तर तुका सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसा तूं त्या दोंगराक सांगू शकता ताका हांगासरलो उठ आनी थंय वचोन पड म्हणून ताका उमटून काडून तुज्यान उडोवं येता. तर होच भावार्थ आमकां आयज कसो मेळटा तो आमी पळयता. पयलो पावंडो देवाचें उतर आसपाचें गरज. दुसरें पावंडो देवाचें उतर जें आमी आयकता तें आमी आतां सोत मानपाची गरज की तें देवाचेंच उतर म्हूण आनी मनशाच्या तोंडांतल्यान तें येवंक ना. तो एक म्हाका संदेश देवाच्या तोंडांतलो. आनी तिसरें जें कितें आमी आयकलां तें आमी सोत मानता आनी ताच्या वरवीं भावार्थ येतलो. तर सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता, तुका दिनवासता. ही स्वता तुवें आमकां शिकयली तुज्या उतरा बद्दल. कितें तुजें उतर जावन आसा खऱ्यांनी तुजो संदेश आनी न्हय मनशाच्या तोंडांतलीं उतरां. तुका आर्गां दिता दोनिया, कित्याक तुजें उतर केन्नाच खाली पडतो ना. जें कितें तुवें तें करपाक धाडलां तें शार्ती पावोनूच तें परत येता. ताचो बरो निकाळ हाडल्या शिवाय कसोच रावना. बापा तुका आर्गां दिता जेजूच्या नांवान की तुवें आमकां दाखयले ते पावंडे जाच्या वरवीं आमकां भावार्थ उत्पन्न करूंक जाता. हो भावार्थ आमच्यान आपोव येता, हो आमच्या जिवितांत भावार्थ येता. पयलो पावंडो म्हाका देवाचें उतर आसूंक जाय. दुसरें ह्या उतराक हांवें कान दिवन चीत दिवन आयकूंक जाय आनी सोत मानूंक जाय. आनी जेन्ना तें हांव उतर आयकता आनी तें म्हाका कितें सांगता तें म्हज्या जिवितांत तो संदेश हांव मानून घेता तेन्ना जेरूल भावार्थ येतलोच. तर उगडास धरया, भावार्थ देवाचें उतर आयकून आनी आयकून आमकां मेळटा. जेन्ना पयले फावट हांव देवाचें उतर आयकतां, आतां तें उतर म्हज्या कानार पडलें आनी तेंच उतर आतां हांव तोंडांतल्यान परत उलयतां. मनान त्याच उतराचेर हांव चिंतना म्हजीं घोळयतां. म्हजो प्रश्न न्हय, म्हजी पिडा न्हय, म्हजो संकश न्हय, पूण देवाचें उतर जें म्हज्या कानार पडलां तेंच हांव आतां ताचेर चिंतां आनी तेंच म्हज्या तोंडांतल्यान घोळयतां. आतां एक ल्हान उदाहरण घेवया. जर तूं म्हाका आतां उतर मेवलें पेद्रूचे पयले चिटींतले 2 आवेस्वरांतलो आनी 24वी वळ 1 Peter 2:24 जंय आमकां मेवता जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजूच्या गाया वरवीं हांव पिडेंतलें बरें जालें अशें म्हाका उतर मेळटा. आतां हें उतर म्हज्या कानार पडलें. आतां हांव तीच उतरां उलयतां. जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवली. हांव म्हजे पिडे बद्दल उलयना, म्हज्या संकश्टा बद्दल उलयना, पूण हांव देवाचें उतर उलयतां. आतां देवाचें उतर कानार पडलें तें हांव उलयतां, तें आतां हांव सोत मानूंक लागतां की खऱ्यांनीच हें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता की हांव जेजूच्या गाया वरवीं बरी जालीं, पेकोवणी मेवली. आनी हेंच उतर उलोवन आतां हें देवाचें उतर जें पदवेन बरलेलें आसा तें ही पदवी तयार करता जाका आमी भावार्थ म्हणटा. आनी हो भावार्थ आतां वेता आनी म्हजी आखीच परिस्थिती बदलता, म्हजी पिडा काबार करता. खरेंच जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवली म्हणटा पळय हें उतर म्हज्या जिवितांत घडोवन हाडटा आनी म्हजे पिडेंतलो हांव बरो जाता. तर भावार्थ येता देवाचें उतर आयकून आनी आयकून, पूण हो भावार्थ बिगडूनय वचूं शकता, व्हांवूनय वचूं शकता. आमी अशें म्हणटा तो पंक्चर जावं शकता, म्हणजे तो पळय मेवल्लो म्हाका तो ना जावं शकता जेन्ना म्हज्या जिवितांत पोजडपण आसा, अबोगसणें आसा, वो सगळे तरेचें कुसडेपण आसा, मेळेपण आसा, जाल्यार ताच्या वरवीं हो भावार्थ परत वचूं शकता. तर आमकां एकदम गरजेचें आमच्याच ओस्तोंगी आमचें जिवीत बदलपाक आमी निर्णय घेवंक जाय. दोनिया म्हाका जाय म्हजें जिवीत हांवें बदललेलें. हांव म्हज्या वायट जिविताचेर हांव पाटी नदर मारता आनी म्हणटा दोनिया हें हांव जिवीत सोडटां, तें म्हाका आनी नाका. म्हजें आदलें जिवीत जें वायट आसलें तें हांव पाटी घालतां आनी म्हजी चिंतना म्हजें मन हांव बदलूंक सोदतां. तर स्वर्गीच्या बापा तुका आर्गां दिता, तुवें आमकां ही शिकवण दिली, ही भावार्थान भरलेली पदवेन भरलेली शिकवण दिल्याय म्हणून. आनी 3 पावंडे तुवें आमकां शिकयले जाच्या वरवीं आमच्या भितर भावार्थ भितर सरता. भावार्थ कसो मेळटा आमकां?
जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी मानून घेता स्वत मानता की तें तुजें उतर आनी न्हय मनशाचें उतर आनी भावार्था वरवीं आमकां तुजें उतर घडून येता. आतां आमी कसलो भावार्थ उलयता जो पवित्र पुस्तकान उलयला वा सांगला देवाचो संदेश जो कानार पडटा ताचे वरवीं जो भावार्थ मेळटा आनी जाच्या वरवीं उंच दोंगर आमी पयस शेवटून मारूंक सोदता पळय तसलो भावार्थ. मनशाचो भावार्थ जो आलता दोलता तसलो भावार्थ न्हय. तर 3 ते पावणे परत आमी उगडास करता. पयले सुवातेर देवाच्या उतराचेर हांवें घोट म्हजें मन थारावपाचें आसा. दुसरे सुवातेर जें कितें हांवें आयकलां वा म्हज्या कानार पडलां तें हांव स्वत मानतां. जरूय म्हाका तें जाल्लें दिसना, म्हज्या जिवितांत जें हांव कितें म्हणटा तें घडून आयलां कशें म्हाका दिसना, पूण तरी पूण हांव तें मानून घेता. हांवें उदाहरण दिल्लें जेजूच्या घाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवली. तें आयज म्हणलें म्हणटच रोखडेच पेकोवणी जातली अशी न्हय, ताका घोडेक टायम लागता. पूण हांव म्हणीत आसां कित्याक हांव जाणा तें देवाचें उतर. म्हजें आंग आजून फोडटा, आजून म्हाका म्हजी कूड म्हणटा म्हजे भितर पिडा आसा, पूण हांव म्हजी कूड जें कितें सांगता तें हांव मानून घेना. पूण देवाचें उतर कितें आसा, कितें सांगता ताचेर म्हजें मन थारायता आनी स्वत मानता. आनी तिसरो पावंडो जें कितें हांव उच्चारतां आनी म्हणटा तें म्हज्या जिवितांत हांव आपणायतां आनी भितर घेतां. जें कितें देवाचें उतर हांव उलयलां ताचो बरो निकाळ म्हज्या जिवितांत हांव घेतां. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हें तुवें आमकां स्वत दिलें आनी सगलीं आमची भाव भयणां हें देवाचें उतर आयकतात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. हें तुज्या तोंडांतलें उतर जें आमी तांकां सांगता, प्रवचन करता, ताच्या वरवीं तांच्या भितर भावार्थ तयार जाता, उत्पन्न जाता आनी सगळे तरेचे दुबाव, सगळे तरेची खोती चिंतनां जीं आसलीं तीं नोपयत जातात. आनी तुज्या उतराचो, तुज्या स्वताचो तांकां बरी समजणी मेळटा म्हूण तुका आर्गां दिता. आनी ह्या समजणे वरवीं, ह्या तुज्या स्वता वरवीं तांकां सुटका फावो जाता. हांव तुका आर्गां दितां दोनया. जेन्ना हांव तांच्या खातीर मागणें करतां तेन्ना तांचे जिवितांतले सगळे तरेचे अडचण्यो ज्यो आसल्यो, कितें कितें आडान तांकां दवरताले तें सगळें तुटोन वेता, मोडोन वेता. सगळे तरेचे दुबाव नोपयत जातात आनी तुजे आंज बडवे वेतात आनी तांच्या जिवितांत तारण तयार करतात. दारां उकोडटात दुनिया तुजें उतर तांच्या कानार पडून परगट जावपाक आनी तुजें उतर सगल्यांक पावपाक. जे कोण तांकां आडायतात, जे कोण तांकां तुजेशी येवपाक दिनात आनी तुजेर आड येतात दुनिया, तांचे खातीर आमी मागतां आनी आमी जाणो की तुवें तांकां बदल्ल्या. जे भाशेन सावलू बदलून पावलू जालो तशेंच हे मनीस वो जे कोण तांकां आडायतात आनी तुजे सरचिले तांकां पयस दवरतात ते मनीस सगळे पावलू जाले, तांच्या जिवितांत बदळणी आयली जेजूचे नांवीन. आनी पवित्र आत्म्याची माखणी तांचेर पडून तांचें जिवीत बदल्लें आनी देव एकल्याक तुमकां धाडटा. तुमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची माखणी भरून पदवेन भरून तुमकां तुमच्या फामिलीन, तुमच्या घराब्यान बदळणी हाडपाक तुमकां धाडटा. तुमच्या शेजार सामाऱ्याक बदळणी हाडपाक आनी नवें करपाक आख्खें वातावरण, तशेंच तुमच्या फिरगोजेन वो तुमच्या वाठारान आनी अशें करून आख्खोच हो संवसार नवो करपाक जेजू आमकां एकल्याक धाडटा. दोनया तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा. हो व्हडतो आशिर्वाद तुवें आमचेर घालोय देखून आनी तुज्या मोहिमेवंत नांवान आमी तुका आर्गां दिता. आनी ही शिकवण जी आमी आज घेतल्या ती आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालतल्या म्हणून आनी ताच्या वरवीं आमच्या जिवितांत भावार्थ उत्पन्न जातलो म्हूण तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. जेजूचे नांवीन, आमेन.